On the night of July 18th, in the year 64, a terrible fire broke out in Rome and destroyed whole sections of the city. Nero was the Roman emperor at the time, and there's a tradition that he played a fiddle during the fire, though he may not have even been there and violins didn't exist at the time. Some say that Nero ordered the fire set as one of history's first examples of urban renewal. Hello, this is Father Kubicki, and the reason I bring all this up today is that we're celebrating a feast in honor of those whom Nero eventually blamed for the fire, the Christians. It's the feast of the first holy martyrs of the Roman Church. And here's how the historian Tacitus, who was only 9 at the time, reported on the event. Quote, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. An arrest was made, first of all who pleaded guilty. Then, upon their information, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the city as of hatred against mankind. Covered with the skins of beasts, they were torn by dogs and perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt to serve as a nightly illumination when daylight had expired. End quote. Did you catch that? These early martyrs were accused not only of arson, but of hatred against mankind. Unfortunately, even today people accuse Christians of hatred or hate crimes for speaking the truth the world doesn't want to hear.
आमच्या काळजान रावके आमच्या काळजान रावके सुम्याचे सुये आमच्या काळजान रावके आमच्या काळजान रावके बाबा कोर्सू देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो सासनात तुझे येवजण जाले आमचे मोले बिगार करचे सोम्याचे सुये आमच्या काळजान रावके आमच्या काळजान रावके सोम्याचे सुये आमच्या काळजान रावके आमच्या काळजान रावके सोंच्या तो जालोय जागरा रूपान दिसती पडलोय आमची पातकां उडोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्याचे सुये आमच्या काळजान रावके आमच्या काळजान रावके सोम्याचे सुये आमच्या काळजान रावके आमच्या काळजान रावके सोम्याचे सुये आमच्या काळजान रावके आमच्या काळजान रावके जेजू आमचो सुमी आमचे पासत आमचे खातीर आमचे सोवे आयला ताचेशी धांवन येवंक आमकां सगल्यांक एक गोड भाग सुम्या जेजू हे सांजे नव्यान तुजेशी धांवन येवंक तुवें आमकां फावो केलें देखून तुका आर्गां दिनवास दिवंक ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी आयल्या ओ पवित्र संस्कारान जिव्या जेजूक भेटूंक आमी आयल्या खरेपणी ह्या उंड्यान तूं आजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता जेजू ह्या वेळार आमची काळजां उगोव आमची मनां उक्तीं कर आमचे दोळे तुका वळखता तसले कर खरेपणी ह्या उंड्यान तूं आजीर आसाय You are truly present in the most holy blessed sacrament. Open our eyes, open our hearts, open our minds. Come to us, Lord Jesus. आमचे सरशी यो जेजू तूं आमचेशी आयलाय हेंच सोत मानून ह्या पवित्र संस्कारान तूं आजीर आसाय देखून सगल्या म्हज्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सोबतीन तुका परनिपाट आनी नमस्कार करूं आमी आजीर जाल्या सगले खालतिकायेन सगल्या विस्वासान आमची मान खोल भागावन
भोव पवित्र संस्कारान आजीर जाल्ल्या आमच्या जेजू सोम्याक आमी पोरणी पाठ करूया. Let's bow down in adoration. तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येताय येताय, वेगवेगळे तरेन तूं येताय. तुका घेवंक आमी मनशां जायते पावटी घोडे फाटीं सरता. ह्या वेळार जेजू आमी सगळीं ह्या मागण्यांत वांटो घेतली. तुका पयस करूंक सोदिना, पूण तुका आमचे भितर येवकार दिवंक सोदता आनी देखूनच तुजेशी आयल्या. We have come running to you, Lord, to accept you as our Savior and not to reject you. आमी आमकांच ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी दवरुया. पळय ताका ह्या भोव पवित्र संस्कारान ताचेर नदर घाल. तो तुका भेटूंक रावता. हे ओर ह्या जेजूक भेटून आमचें काळीज ताका उक्तें करून ताचीं उतरां आयकून ताचो आशिर्वाद घेवन आमी तयार जाता. ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी हाडुया. भोव करून जी कोण जेजूक मानून घेना, आपलो सोडवंडार म्हणून आजून पासून जायत्या जाणांनी ताका ओळखूंक ना, असल्या मनशांक जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आयज आमी जेजूच्या पांयाशी हाडुया असल्या मनशांक जाणी ताका सोडवंडार म्हूण मानून घेतला, पूण ह्या संवसाराच्या कसपायांनी सांपडून ताका नाकारला. प्लीज लीव अस अलोन लॉर्ड असले म्हणून जिविताच्या घडणाराकूच ताणी पयस केला. तांकां ताच्या पांयाशी हाडुया. जेजूच्या पांयाशी हाडुया सगळे जे घायिल्ले आसात, जांकां जेजूची गरज आसा, सोडवंडाराक रावतात, तांकां जेजूच्या पांयाशी हाडुया. होच तो जेजू आमचो देव, हो जेजू आमचो सोडवंडार. ताच्या पांयाशी येवन आनीक एक पावटी आमकांच ताच्या हातान घालुया. तुझे लागी आयल्या येसुया, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या येसुया, तुझे लागी आयल्या येसुया. कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी. कृपे सागोरा दर्शन दे, कृपे सागोरा दर्शन दे. तुझे लागी आयल्या येसुया, तुझे लागी आयल्या येसुया. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. लागी आयल्या येसुया, तुझे लागी आयल्या येसुया. आया काळजा
आकाशाच्या दर्शन दी तुझे लागी आयल्या येसुम्या मोहिमानी स्तुती तुका जाऊ सोदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या तुझ्या पायासोसी आयज आमी हात जोडून प्रार्थना मागता कित्याक सांडलेली मनशां तुझे आयज आमी जाल्या जंगलांत न्हू पूण पयशांच्या वातावरणान आशेन तुझे लागी ह्या वस्तूंनी आमी सांडले आसूं येसुम्या आनी हे वस्तून सांडून धर्म तुझे लागी आयल्या फामील येसुम्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हे वस्तू आमी विसरल्या आमचो रोजनार तूंच म्हण विसरल्या सोम्या आमकां देण्यांनी भरपी मनीस आमकां देण्यांनी भरपी देव तूंच म्हण हाव अनग्रेटफूल वी आर मनीस कशी आमी वस्कोत आमची पातकां वडकून घेवपाक आमकां जाय तो वेळ लागता वो घोडे केन्ना केन्ना आमी आमची पातकां मानूनच घेयना हाकाच लागून आयज हे सांजे तुका हांव उलो मारता Come to us, Lord Jesus. जेजू आमचे सोशी यो जेजूशी येता तो केन्नाच सांडचो ना जेजूशी येता तो दुखान उरचो ना जेजूशी येता ताका पेकोवणी आसा जेजूशी येता ताका शांती सुसेग आसा Come to me, all who are weary, and I will give you rest. सगळी तुम्ही कोस्ट करता व्हड भार घेवन आसात म्हजेशी येया हांव तुमकां समाधान करतलो
समाधान जाय आसतली मनशां. Are you the one? Do you seek solace in the Lord? Do you want to rest? Are you tired? Do you want space for yourself? Do you want to be alone? Do you want to come out of the clutter? शांती जाय, सुसेग जाय, एकसुरो रावंक जाय, ह्या सगळ्या संवसारी बोवाळांतलो कुशीन रावंक जाय. यो, come to me. I will give you rest. जेजू ह्या वेळार आमी सोत मानता ही उतरां बेस्ती न्हय. These are not simple words, but a true reality. Come to me and I will give you rest. तूं आमचेशी येताय आसतनाय जेजू जायते पावटी त्या शुभ वर्तमानांतल्या लोकां भाशेन आमी तुका पयस केला. आमकां एकसुरी सोड. लीव अस अलोन. प्लीज लीव आवर लँड. आमचो गांव सोडून वच. आमची उतरां वापरिनासतना हें जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी केलां सायबा. आनी ह्या पासत आमकां बोगसण्याची गरज. आयज हे सांजे आमी तुका आपयता. कम लॉर्ड जीसस, कम टू अस. आमचे सुरशी ये जेजू. Unlike those people who shooed you away, still we are among those people who many times have tried to shoot you away. आमी आपयता जेजू तुका आयज. आमचे सुरशी यो. पूण जायते पावटी ओय सोम्या जायते पावटी नको आसतना वो जाणा आसतना आमी तुका पयस केला. भितर सरूंक दिवंक ना. आमचें दार तुका उगडूंक ना. ह्या पासत तुजें बोगसणें आमी मागूंक सोदता. तुजी काकलूत आमी मागता. तुजे काकलुती विणे जो सुसेग तूं आमकां दिवंक सोदताय, जो विसव तूं आमकां दिवंक सोदताय तो आमच्यान घेवंक जावचो ना. आमची काकलूत कोर सोम्या. खालत्या काळजान तुजे लागीं मागता आमकां बोगोस. आमी चुकल्या वेगवेगळे तरेन आमी तुका पयस केला. आमकां तुज्या गोपान घे. आमकां मानून घे. तूं आमकां बक्षिताय म्हूण आमी विस्वास दवरता जेजू. तरी आसतना सगळे आमचे ओकमा तुज्या पांयाशी हाडटा. बोगोस आमकां जेजू. जण एकलो आमी जेजूचेर आमची नदर घालून असल्या घडयां पासत ताचें बोगसणें मागुया जे घडयांनी आमी ताका पयस केला. We have rejected Jesus by our attitude, by our way of life, by our words. आमची उतरां, आमच्यो करण्यो, आमच्या जिविताची वागणूक जेजूक पयस करता तसली जाल्या. ताची शिकवण नाकारता तसली जाल्या. पळय जेजू, माग ताचे लागीं बोगसणें.
सगळे तुझे ओतमान मोगाचो दिव मोक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाचे ओको दिता सगळे तुझे ओकमान मोगाचो दिव मोक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाचे ओको दिता ओन्या मोशा कारसंतात देवाचे उपकार आठू ओन्या मोशा कारसंतात देवाचे उपकार आठू आमचे सोशियो जेसू come to us Lord Jesus देवचार आमकां सोर भोंवतणी वेळो घालून आसात वायट मांडण्यो वायट चिंतनां वायट वंदावण्यो संवसारांत आमकां दिश्टी पडटात वायट वस्तूक आमी लोबदोता सोंपेपणी वस्तू आमकां अदीक आनी अदीक आपले वाटेन ओडून व्हरतात जोगतात दोळ्या मुखार आमकां बऱ्यो दिसतात आमची आस वाडटा आमकां अदीक अदीक जाय कशें दिसता आमचे सोशियो जेजू कित्याक आमी पातकांत रेवडोवन आमी आसा तुका आमचे लागीं येवकूच आमी दिना जायते फावटी तुका आमी विसरता तुका आमच्या जिविताचो माज करूंक तुका आमच्या जिविताचो हेतू करूंक आमी जायते फावटी फाटीं आसा दुसऱ्यो वस्तू दुसऱ्यो जुट्ट्यो दुसऱ्यो पदव्यो दुसरो मान दुसऱ्यो ग्रेस्कायो दुसरे संवसारांतल्यो वस्तू पुजावंक आडावंक आनी त्यो आमच्या जिविताच्यो करूंक आमी पयले आमचेर सायबा काकलुतीची नदर तूं घालताय पूण आमीच बेपरवा करता आमकां खंयच्याय हेर दुसरे कडेन धाड अशें आमी समजता देव देव खंय आसा कोण ना ह्या संवसारांत आमी निराशी जाता तेन्ना आमी धांवन धांवन तुजेशी येता जेजू तूं आसा म्हूण आमी समजता आमचे अंतूच करनात आमी जाणाव तूं आमचे बरोबर आसा जेजू आमच्या सांगाताक आसा तरी पूण लोंच दिवप दुसऱ्यांक नागोवप दुसऱ्याची भाटां बेळसां आपली करप नाका आसलेली वस्तूंनी बिजी रावप कांय म्हाका वावर ना पूण म्हजें मन घुस्पोता दिसभर नाका आसलेले वस्तूंक आडसाय करून हांव न्हिदतां म्हजेर आडसाय येता बेपरवा हांव कोत्ता म्हज्या मागण्याच्या जिविताची
ह्या दिसांनी घरा आमी आसा तेर्साचे मागणे आमच्यान करूंक जाता. वेळ सारूंक आमी टीव्ही पळयता, मोबायलाचेर आमी दीसभर आसता. आमची सोशी यो जेजू, गरज तुज्या येण्याची आमचे मोदें. तूं येताय दिसपोटी मिसाचे भेटेन, तूं उलयताय आमचे कडेन तुज्या उतरांतल्यान, तूं शिडकायताय आमकां दर दिसाच्या घुडीतांतल्यान. तूं आमकां पोरो घालिनाय, तूं आमकां बाळगून दवरताय. तरी पुत्यान आमी तुका विसरता सोम्या. अनुपकारी आमी आमचेच भितर स्वार्थी आमी जाता. तुजो पाटलाव केल्यार आमकां दुसरो किकोंत करता, खेबाडां करता, मस्कोऱ्यो करता, आमकां भायरायता, आमकां पयसायता. कोणाकूच आमी नाका. सोत आमी उलयता तेन्ना तो कडूक, तो जबरदस्ती, तो चड स्ट्रिक्ट आमकां कोणूच लायक करिना. पूण आमी तर सगळें वायट करता तें दोळे दाखोवन, दोळे आड करून सायबा आमी उगी रावले जाल्यार आमी बरे. कितले फावटी आमकां दुसरो वायट करता तें दिसती पडटा. तो करता तेन्ना म्हजें होतोच कोन्न म्हाका खाता भितर तूंय तेंच करता म्हणटा. आमची सोशी यो जेजू, गरज आमकां जशें देंवचारान तुका वळखलो, आमचे लागीं तुका कितें आसा अशें विचार केलो. आज आमी तुका विचार करता, आमचे लागीं कितें आसा तुका, कित्याक तूं येताय, कित्याक आमकां सायबा तूं बरो घालिताय, कित्याक सायबा आमकां तूं विसरनाय, कित्याक सायबा आमकां तूं साणिनाय, कित्याक सायबा आमकां तूं विसरनाय. वय तुजो मोग जेजू म्हणटा, हांव तुजो मोग करता. तुका हांव बरो घालचो ना. आय लव यू, I care for you. I want to be with you all the time. I won't leave you often. Even if someone forgets you, I will not forget you. Even if your mother forgets, even if your good friends forget, even if your loved ones forget, even if those who are keeping you on the pedestal forgets you, even those who are taking your name today and keeping you on a high pedestal will forget you, I will not forget you. तूं आमकां साणिनाय सोम्या. कितलो विश्वासी तूं आमचे सवे. खिणा खिणा दर दिसाक, दर रातीक सायबा तूं आमकां सांबाळटाय. फाटल्या दिसांनी वादळ मोड आयलें, तावकां ते येवन गेलें. आमकां तुवें राखले, आमकां सांबाळले, आमकां सगळ्या वायटांतले निवारले, आमकां उदृश्ट मोडांतले सायबा तुवें सुरक्षीत दवरले. आमचे वेले सगळें वायट विघ्न पयस केलें. ही महामारी आयली तातूंतले सुद्दां सायबा तुवें आमकां जिवे दवरले. आमकां सायबा तुज्या बोडान तुवें भरले. सगळे आमचे वेली पेस पिडा तुवें पयस केली. आमकां सायबा तुज्या आसऱ्या खाल तुवें दवरली. मोग तुजो आमचे सगळे. You love us. You still do love us. How can I forget? How can I be ungrateful? How can I go astray? How can I pretend not to know you? How can I be indifferent, Lord? Forgive me for this aberrations of mine. Forgive me for not coming at your feet. Forgive me, Lord, for not realizing of your existence day in and day out of my life. Come to me, says the Lord. येऊया ताचे मुखार आमी सरपोट पडुया.
ताका आमचे आसणे आमी तो आनी तो आमचे मोदें आसा म्हूण आमी सोत मानुया. आमचे बरोबर तूं आसाय जेजू, हें सोत उगडापें तूं दिसपोटी करताय. आमच्या सांगाताक राव सोम्या. आमकां सायबा तुजी गरज. कम टू मी. आमचे सोशी यो जेजू. Everyone most likely knows someone who has walked away from the church. They could be a family member, a friend, or even a fellow parishioner. Someone who used to attend Mass, or a family member who used to take part in the daily family rosary. Whatever the case may be, it hurts us every time we think how that person left the loving arms of the Good Shepherd. We would do anything to bring them back, but often we don't know what to do. In these times, the best thing to do is to pray to the Lord, the Good Shepherd, to do His work and search the one sheep who has strayed from the flock. He is the only one capable of carrying that sheep back into the flock, and the only one whom we should pray to. Here is a prayer from the Garden of Soul prayer book that asks God to bring the souls back into the light of Christ and to remove whatever is blinding them from the truth. God of mercy,
look down with an eye of pity and compassion on all those souls who have gone away from the paths of truth and unity, and from the one fold of the one shepherd, Jesus Christ. They have gone into the paths of error. O Lord, bring them back to you and to your church. Remove that darkness by your heavenly light. Take off the veil from before their eyes with which the common enemy has blindfolded them. Take away from them the spirit of obstinacy, pride, and self-conceit. Give them a humble and docile heart. Give them a strong desire of finding out your truth. And give them a strong grace to enable them to embrace it. Amen. Come to us, Lord Jesus. जेजू सोमया आमचे सुरशी ये. जरूय जेजू आमी जाणाव तूं सगळ्या वेळार आमचेशी येताय. ह्या वेळार खेरीत येवकार तुका आमी दिता. हे आमचे सुरशी तुजें उतर आमकां सांग. Come to us, Lord Jesus, and give us your word. Let us be immersed in your word. तुझ्या उतरान आमकां घुल्ल जावन दी. तुझ्या उतरान घुल्ल जावन आमकां विसव मेळूं दी. Yes, Lord, I need rest. म्हाका विसव जाय. म्हाका शांती जाय. ह्या सगळ्या घुसपा गोंधळांतलो बोवाळांतलो भायर सरून म्हाका शांत रावूंक जाय. तुझें उतर सोमया ह्या वेळार हांव आयकूंक तयार. म्हजें काळीज, म्हजें मन उगड. I'm opening myself to you, Lord, to listen to your word.
तुझ्या उतरान म्हाका पवित्र कर. तुझ्या उतरान म्हाका घोटाय दी. तुझ्या उतरान म्हाका सुसेग दी. भाग्योन माथ्योवान बरयल्ली जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. हावेसवर 8:28 ते 34. मॅथ्यू 8:28 to 34. गादारा प्रांतान दर्याचे पेले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें. आनी ते बोब मारूंक लागले, जेजू दाविदाच्या पुता, आमचे सरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वडवडावंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंयतावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो. आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिणान आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले. आनी सगलो हिंड नेटान वचून कोळसा वेल्यान दर्यान उडकी मारून बुडोवन मेलो. राखणे पडून गेले. आनी नोंगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी कळीत केलें. हें आयकून नोंगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो. आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जेजू वांगडा गादारा प्रांतान भितर सरुया. दोग जाण मनीस भिरांकूळ जेजू बराबर रावन पळय तांकां. ह्या मनशांक पळयत जाल्यार तुका कितें जातलें? तूं लागीं वेतलोय काय जाता तितलो असल्या मनशांक कडलो, असल्या भिरांकूळ मनशांक कडलो तूं पयस रावतलोय. बी विथ जीसस एंड लूक एट देम. तांचो आवाज आयक. ते जेजूक वळखतात. ते देंवचार बसलोले म्हूण तूं जाणाय, आनी तरी आसतना तूं आयकताय ते जेजूक वळखतात. नाझारेतचा जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? वेळ येवचे आदींच आमकां वडवडावंक आयलाय कितें? भिरांकूळ आवाज, दुखीवंत उतरां. तरी जेजूक पळय.
तो भियेल्लो ना, तो पोड काडिना, तो रागारूय जायना. ह्या दोग मनशांक तो देंवचार कशेंय पळयना ते मनीस, पूण देंवचाराच्या चोपक्यान पडून ते मनीस न्हय जाल्ल्या भाशेन जाल्या. जेजू बरोबर राव आनी इल्लोसो वेळ तुज्या मनान हाड. असले मनीस तुवें पळयल्यात जे मनीस पूण देंवचाराच्या चोपक्यान सांपडलेले आसात. कसलेंय कारण जावं तांणी आपणाकूच देंवचाराच्या हातान दिल्यात. घडये आपल्या बिझनसाक लागून बिझनस बरें जावंक जाय विकलो आत्मो देंवचाराक. काळ्यो वस्तू केल्यो, काळो जादू केलो, फायदो जावपाक जाय. आय नीड प्रॉफिट. Bow down to the devil. And bowing down to the devil, the human being himself has become a devil. देंवचाराचे जाल्यार. तांची उतरां आयक, तांच्यो करण्यो पळय, तांची दादागिरी पळय, भिरांत दिसता. लागीं वचूंक जायना. जेजू बरोबर राव आनी पळय ह्या मनशाक. जेजू बरोबर राव आनी जेजूची नदर तांचेर घाल. त्या मनशा भितरलें वायट जें आसा तें भायर सरूंक सोदता, कित्याक जेजू आयला आनी मनशांचो देव मोग करता. ह्या मनशांक सोडोवंक सोदता. ह्या वायटाक खबर आसा, देंवचाराचे पदवेक खबर आसा. पूण ह्या मनशांक बरें जावपाक आडकोड आसा. बरें जायत जाल्यार पासून तांकां मानून घेवपी वो थोडे आसतले. तांकां मानून घेवंक आमीच लुकसणांक गडे पडूंक जाय. इतले वायट ते जाल्ले आसात. दे हॅव गॉन रियली बॅड, सो बॅड that if we are to accept them, we are going to suffer loss. जेजू बरोबर राव आनी पळय त्या लोकाक, जो लोक नोंगरांतल्यान धांवून धांवून येता. Look at those people. After getting the news that their livestock has been destroyed, they come running to Jesus. लुकसाण दुकराचें वो आपल्या कसलेच वस्तूचें वो भाटाचें म्हाका लुकसाण जालां. कोणाक तरी सोडवण दिवंक म्हाका लुकसाण जालां अशें म्हणून जेजूशी येतल्या ह्या लोकांक पळय. आपणाचें पडलेलें तांकां आसा. दे आर सो सेल्फिश. They are not ready to look what they can see. तांकां खबर आसा हें असलें करूंक आनी कोणाच्यान जायना. तांकां खबर आसा जेजून केल्या ती मिलाग्र व्हडली. तांकां खबर आसा जेजून दिल्या ती एक व्हड सोडवण. These two human beings have been released from the power of the devil. Where is their focus? जेजूची मिलाग्र थंयच उरली. जेजूची ओचोरियां आनी जेजूची सोडवण थंयच उरली. कोणाक दिसती पडना.
ती व्हड मिलाग्र म्हण जाणा जावन जेजू कितेंच वायटूय तांच्यान करूंक जायना, तांकांय भिरांत आसा. अप्रमाणीक मनीस, देवाचो मनीस, देवाचो प्रवादी आनी तो पदवेदार, ताचेर हात घालप, ताका वायट करप म्हणल्यार आमकां आनिकूय वायट जातलें. देंवचारांक जरी तर ताणें ताब्यान केला जाल्यार आमकां तो कांयच न्हय करतलो, ते जाणा. लूक एट देम. दे वॉन्ट अ सोल्युशन. आमच्या मुल्कांतलो भायर सरून वच. उपकार करून जेजू आमच्या मुल्कांतलो भायर सरून वच. प्लीज get out of our town. Please get out of our business. Please get out of our illicit relationships. Please get out of our negative life. Bhayir sor. Look at Jesus. पळय जेजू. समजून घे जेजू कितें भोगता आसतलें ह्या वेळार. After doing so much, he is rejected. Look at him. Feel with him what he feels. तुवें जरी तर कितें बरें केल्लें आनी तुजेर लोक आड गेलो, कितें भोगतलें? तोच जेजू तो जो आयज तुजे सरशीं आयला, तुजे सरशीं येता. तुका सोडवण दिवंक, तुका पेकोवणी दिवंक, तुका विसव दिवंक जेजू आयला. तुज्या प्रांतान, तुज्या घरान, तुज्या जिवितांत आयला. आपोवंक ना तुवें तरी पूण तो आयला. ताका घेयत जाल्यार सुसेग मेळटलो, खुशालकाय मेळटली, विसव मेळटलो. पूण घडये थोडें तरी सोडूंक पडटलें. भोव करून जिवितांतलें वायट, जिवितांतलें पातक, जिवितांतलीं आडगां नाडगां सोडूंक पडटलीं हो विसव घेवचे पासत. आर यू रेडी to accept him? पळय जेजूक आतां ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजूचेर नदर घाल. होच तो जेजू जो शुभ वर्तमानांत आमी पळयला. होच तो जेजू जो शुभ वर्तमानांत तूं आतांच बाराबर चल्लाय. तो आसा हांगा आपलो मोग घेवन, आपली सोडवण घेवन, आपलें बरेपण घेवन. Are you ready to accept him? Are you ready to receive him? Are you ready to experience him? जरूय तर तूं तयार आसाय, ताचो
ताचो आशीर्वाद घे. माग ताचे लागीं कुरपा, माग ताचे लागीं बोगसणी, माग ताचे लागीं काकलू तो तुका दितलो. घाल ताचे मुखार दिमी, उगड तुझे हात, तो तुका पिकयतलो. जा ताचे मुखार खालतो, तो तुका आशीर्वादान भरतलो. तुकाच ताचे मुखार दवर, देंवचाराचे पदवेंतलो तुका तो वाटायतलो. Loudly to him. Oh love, oh power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my strength. I will worship you. With all my heart, for you are my God. You are my God. You are my Lord. More of you in my life. O Jesu tuka sodoita, O Jesu tuka picoita. ताचो मोग चाकून घे आनी पडे. सर्वेस्पोर कितलो मोवाड गोड. ताका नाकार नाका. डू नॉट रिजेक्ट हिम. ताचो मोग सोडयतलो मोग. ताचो मोग बक्षितलो मोग. ताचो मोग समजतलो मोग. Oh love, more power, more of you in my life. Oh love, more power, more of you in my life. घे ताचो मोग तुज्या जिवितांत. घे मोग ताचो तुझ्या वावरान. तो तुका आशीर्वाद दिवंक रावता. घे ताचो मोग तुझ्या घराब्यान. घे ताचो मोग तुझ्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान. Receive him. Accept him. Take him to your family, to your house. ताचो आशीर्वाद केन्नाच चुकना. दिमी घाल ताचे मुखार. तुझे हात जोड. तुझे हात उगड आनी ताचो आशीर्वाद घेवंक तयार राव. सगळी तुजी मागणी ताचे मुखार दवर.
Bring all your prayers to Him. He will listen because He loves you. तो तुझो मोग करता देखून तुझी सगळी मागणी तो ह्या वेळार आयकता. माग ताचे लागीं तुझे हात उक्ते करून खालदी कायीन भियेनासतना दुबाव धरिनासतना माग. आपल्या रोगतान तो तुका निवळ करता. Jesuच्या त्या नावान जेजूच्या त्या नावान होय आमकां जोईत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नावान जेजूच्या त्या नावान देंवचा